सोनम वांगचुकाच्या उपोषणाक समर्थन दिवंक आझाद मैदानार जमिल्ल्या 1000 तरणाट्या आड FIR मामलेदाराची कारवाय बुधवारा तरणाटे परत आझाद मैदानार। नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधानान जाल्यार विद्यार्थ्यांचेर लाठीचार्ज प्रकरणात अमित शहान दिवचो राजीनामो, काँग्रेसीची मागणी राज्यपालाक दिले निवेदन। भाजपाचो काँग्रेस हावजाचेर मोर्चा, काँग्रेसीचो देशांत दंगली करपाचो प्लान, भाजपाचो आरोप। विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टाच्यान वॉटर मेट्रोच्या DPR खातीर कोची मेट्रोक 5.88 कोटी, मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय। मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठो बदलाक मंत्रिमंडळाची मंजुरी, लोकांक मालमत्तेची जिल्ल्यांतल्या खंयच्याय सब रजिस्ट्रार कार्यालयांत करपाक मेळटली नोंदणी। 1 ऑगस्टासावन पडटलो तालांव, सद्याक ट्रॅफिक वायोलेशनाची जाता नोंद, शिस्त लावपाक वेळ उपरांत कारवाय। आनी अंकुर कुमार मारबडे प्रकरणात SP राहुल गुप्ता करतलो पुलिसांच्या निष्काळजीपणाचो तपास, मोर्चे बेकायदेशीर आस्थापना आड तिसऱ्या दिसाय कारवाय। MP सयत 5 राज्यांनी पावसाचो अलर्ट, आसामात 5.64 लाख लोकांक बसलो पावसाचो फटको, केदारनाथ वैष्णोदेवी यात्रा स्थगीत। अनंतनागातल्या लाल चौकात दहशतवादी हल्लो, हेड कॉन्स्टेबलाक मरण, अमरनाथ यात्रेक गेल्ल्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर आशिल्लो तैनात, द रेजिस्टन्स फ्रंटान स्विकारली जापसालदारकी। ललित मोदी 16 वर्सां उपरांत येतलो भारतात, ईडीचो दंड रद्द, IPLचे पयशे फॉरेनाक धाडपाचे प्रकरण, म्हणटा लिगाचे खंय भले करपाचे आशिल्ले।